arise to support the demand moved by the Honorable Minister for Power and oppose the cut motion moved by the opposition. Demand number 76, electricity. Speaker sir, सगळ्यात पहिली हांव आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक धन्यवाद म्हणूंक सोदतां कित्याक आमच्या मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीन जायते इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स पॉवर डिपार्टमेंटान घडोवन हाडल्यात जेणे करून सबस्टेशन मांद्रे जो विदीन 1 year तुम्ही कंप्लीट करून तो सक्सेसफुली सुरवातूय केली तशेंच अंडर केबलिंग मेजर विलेजीस माझे कवर केले सो ताका लागून परत एकदा धन्यवाद तुमचे माझे काही डिमांड्स आहात पयली म्हटल्यार पॉवर कट डावन हे अंडर केबलिंग जे एरियांनी केला थंय पॉवर कट डावन चडशे रिपिटेडली ना म्हणजे बरे भशेन थंयसर पॉवर सप्लाय आसा पूण काही भागान म्हणजे स्पेशली तुये विलेजीन तुये पंचायत क्षेत्रान जे अंडर केबलिंग जावंक ना आनी गेले 15 दीस कंटिन्युअसली म्हणजे काल सुद्धा रातच्या फादोडच्या 3 लायट गेल्या आणि सकाळ मेरेन लायट ना म्हणजे प्रत्येक दिसा लायट वचत आहात डिपार्टमेंटान ऑफिसरांक विचारले जाल्यार ते सांगतात की कंडक्टर फॉल्टी आहा जर ते फॉल्टी आहा ते बेगिनात बेगीन दुरुस्त करून घेवचे आणि तो जो तुये हॉस्पिटल टील सोणये टील आरोबा ब्रिज हे अंडर केबलिंग बेगिनात बेगीन करून घेवचे एस्टिमेट बीन सगळो रेडी आहा तो जाता तितले बेगीन सुरवात करचो तशेंच अंडर केबलिंग पाली आनी केरियन उरल्यात हे 2 विलेजीस उरल्यात जर हे 2 विलेजीस जर कंप्लीट जाले म्हाका दिसता तेचो एस्टिमेट रेडी आहा आनी हे तीनूय विलेजीस जाले जाल्यार एंटायर कॉन्स्टिट्युन्सी आमची सगळ्याक अंडर केबलिंग जातले आनी पॉवर कट डावन जो परत जाता तो आनी जावचो ना स्पीकर सर आमकां गरज आहा आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन स्टाफ इनक्रीज करपाची लायन हेल्पर तुमी फाटल्या दिसांनी घेतल्यात ते बऱ्या पैकी कामूय करतात स्टाफ सफिशियंट आहा पूण बाकीचे लायनमॅन मिटर रिडर आनी हे इतर आहात ते मातशे वाडोवपाची गरज आहा आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन तशेंच व्हेहिकल्साची गरज आहा स्पीकर सर तुये सबस्टेशन इलेक्ट्रॉनिक सिटीन जे सबस्टेशन घातला तो बेगिनात बेगीन फंक्शनींग करपाची गरज आहा जे कित्याक तो सबस्टेशन फक्त तुये एएमसी खातीरूच ना पूण तो सरावंडींग जे दोनूय विलेजीस लागता विर्नोडा आनी तुये विलेज हे दोनूय ते सबस्टेशनान कवर करतले जेणे करून लोड जो पॉवराचो आहा ह्या 2 विलेजींक येता तो रिड्यूस जावन फुडें आमच्या बाकीच्या विलेजींक मेळटले सो तो बेगिना रिक्वेस्ट करता तुमकां की बेगिनात बेगीन तो सुरवातूय करचो स्पीकर सर व्हेरी इम्पॉर्टंट गोश्ट गेल्या वर्सा तुमी आयकले आसतल्यार कितले आमची असेंब्ली चालू आसली तेन्ना लायन हेल्पर आमचे 2-3 जाण विर्नोडचो तसोच केरीचो आनी मोरजेचो हे लायन हेल्पर आमच्या मदीं ना जाले ऑन ड्युटी सो म्हाका दिसता तांकां आमी एश्युअर केल्ले 3 म्हयन्यांनी तेंच्या फॅमिलीक जॉब मेळटले पूण आजून पर्यंत ते मेळोंक ना सो ते मातशे नोट डावन करून घेवचे कित्याक 2-3 फॅमिली अशे आहात की तेंची भुरगीं खूब धाकटी आहात 2 वर्सांची 3 वर्सांची भुरगीं आहात आनी तांकां सोर्स ऑफ इनकम आनी कांय ना सो तुमचें कंपेन्सेशन कितें आहा तें तुमचें मेळटलें पूण तांकां कितलें म्हणजे तेंची भुरगीं व्हडलीं जावपाक तांकां शिकोवपाक जाय तांकां कॉलेजीक धाडपाक जाय मागीर ती कामाक लागतलीं ते म्हणसर जो तुमी फंड्स तांकां जे दितात कंपेन्सेशन ते तांकां पावचे ना तेंच्या शिक्षणा पुरती सुद्दां आयज तेंची घराची परिस्थिती सुद्दां सारकी ना म्हणजे घर बांदपाक पत्र्यांनी एक आहा केरी तर पत्रे सुद्दां सारके ना कापेती घालून हे करता सो अशी परिस्थिती आहा म्हणून तुमी आमकां कमीट केल्ले 3 म्हयन्यांनी तांकां जॉब मेळटले सो ते खंय तरी कन्सिडर करून बेगिनात बेगीन तांकां न्याय दिवचो स्पीकर सर एरियल बंच्ड केबल हे वचत ते बंद पडलेले आहात आनी नॅरो रोड आसा थंयसर बंच केबल ते सकयल देंवलात आनी ट्रॅफीक जेन्ना म्हणजे जर ट्रक वयता ना व्हडली गाडयो बस वयता जाल्यार ते तुजे बंच केबल ते व्हेहिकलांक लागता सो बेगिनात बेगीन ते काडून घेवचे तशेंच जे अंडर केबलिंग जे जितले 11 kV अंडर केबलिंग केला माझ्या कॉन्स्टिट्युन्सीन मेजर विलेजीस कवर केला थंयसर पोल्स जे आहात 11 kVचे ते अजूनही काडूंक ना सो ते बेगिनात बेगीन काडचे कित्याक आतां 1 वर्स जायत येयले हांव कंटिन्युअसली फॉलोअप घेता रिव्यू मिटींग 3-3 म्हयन्यांनी आमचे आसतात पूण ते काडटा म्हणटात एस्टिमेट करता म्हणटात हांव कित्याक लागून सांगता आयज चोपड्या टू केरी रोड वायडनींग आनी हॉट मिक्सिंग जावपाचें आनी ते तुमचे पोल येतले मदीं रस्त्यार तो बेगिनात बेगीन ते काडून घेवचे तशेंच उदो अंडर केबलिंग सांगला तुये विलेज आनी पालये केरी ते बेगीन अंडर केबलिंग टेंडर आउट करून ते कामूय सुरवात करपाक जाय कित्याक एंटायर आमचो अंडरग्राउंड केबलिंग सो
ताका लागून कित्याक आतां रोडाचें काम जावच्या पयलीं हें तुमचें काम कंप्लीट जावंक जाय, नाजाल्यार कितें जातलें परत तुमी रस्ते खणटले आनी परत लोकांक त्रास जातलो. स्पीकर सर, न्यू 220 KVA सबस्टेशन एट तुयें ह्यो म्हाका दिसता सरकारान खंय तरी टेंडरूय फ्लोट केल्लो आनी म्हाका खबर ना कित्याक लागून रिजन मागीर तो सरकारान कॅन्सलूय केलो. आनी तेच्या उपरांत जेन्ना हांवें म्हाका दिसता 15 तारखेक LAQ 10A हांवें मागलेलो, तेचेर म्हाका तुमी रिप्लायूय दिला की तो सरकारान कॅन्सल करचो पडलो, पूण तुमीच रिप्लायाचेर दिल्यात ती की पेडणे तालुक्यात गरज आहा, कित्याक मोपा एअरपोर्ट आहा आनी कितलेशेच प्रोजेक्ट्स येवपाचे आहात आनी पावर सप्लाय व्हेरी लो जातली जर हे प्रोजेक्ट्स येत जाल्यार. सो हे रिप्लायूय दिला तुमी आनी तुमी तेचेर रिप्लाय दिला की एस्टिमेट बीन सगळे रेडी आहा. सो ह्यो बेगिनात बेगीन तुमी सुरवात करचो, जेणे करून फ्युचर म्हणजे आतां पावर सप्लाय आमची बरी आहा, वायट ना, पूण फुडें नेक्स्ट 5 to 10 years आमच्या लोकांक त्रास जावंक जायना. जेणे जर आतां ह्यो प्रोजेक्ट घेत जाल्यार फुडें फ्युचराक बरें पडटलें. स्पीकर सर, वन टायम सेटलमेंट तुमी स्कीम हाडलेल्या ती खंय तरी बंद केल्या आनी ते वन टायम सेटलमेंटाचेर खूब जाणांक फायदो जाल्लो आहा. काही लोक उरल्यात अजून पर्यंत, ते जर तुमी सुरवात परत एकदां करशात, शॉर्ट पिरियड तुमी दिशात 1-2 म्हयने आनीक, जाल्यार खुबश्यांचे डिफिकल्टीज सॉल्व जातले. आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट स्पीकर सर, तुमचे टेलिफोन ऑपरेटर्स जे आहात आयज म्हाका दिसता तांकां तुमी ट्रेनिंगेक धाडपाची गरज आहा. कित्याक जेन्ना कोणी रातचो जर फोन मारीत जाल्यार मागीर ते खंयच्या खंय कितें रिप्लाय दितात आनी मागीर आमकां रातचे 12-1 फोन येतात, मागीर खंयच्या खंय उलयतात आनी खंयच्या खंय व्हांवतात मागीर गोश्टी ते. सो ताका लागून टेलिफोन ऑपरेटर आहा तांकां ट्रेनिंग दिवपाचें, पोलायटली कशें लोकां कडेन उलोवप आनी तेंचे कडेन इंटरेक्ट कशें करप हे गरज आहा तांकां हे करपाची. स्पीकर सर, दुसरें म्हटल्यार आयज आमच्या एंटायर पेडणे मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी एकूच JE आहा आनी तेचेरूच आख्खो लोड पडटा. सो ताका लागून तो स्प्लीट करपाची गरज आहा. आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी 2 भागांत 2 JE आमकां गरज आहा, म्हणजे एकूच आहा थंय एडिशनल आनी एक JE आहा. स्पीकर सर, परत एकदां हांव धन्यवाद म्हणटा आमच्या ऑनरेबल पावर मिनिस्टराचे की तेंच्यांनी हे बऱ्यापैकी आमचें काम आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीत केलां आनी हांव जे डिमांड आहा मूव केल्या ताका सपोर्ट करता. थँक्यू. विजय